देव बरो दीस तुमकां भाव भणिंदो सगळ्यांक तुमकां येवकार मिसान भेटयता जे सोजा आनी जुवना कुलासू आनी फ्रांसीस सोजा हांचे पासत तेच बरोबर दिनवास्तेचे मनान CYFC आर्गांचें मीस दिता आनी कितें भाशेन हांवें मुगडास करी आमच्या पादेगराचो बॉलमॅक्साच्या मिसांत देवान ताका बरो करचो म्हणून बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. काल आमी पवित्र आत्म्याची परब केली आनी परब केली तेन्ना जेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो जायत्यो वस्तू जाल्यो तातूंतली एक जाली ती कितें जालें इगोजमात जल्माक आयली द बॉडी ऑफ क्रायस्ट भाग्योन पावलो बरे भाशेन सांगता आमकां मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट गुडाट कूड जेजूची जल्माक आयली इगोजमात जल्माक आयली आनी आयज आमी हें फेस्त आयच्या दिसाक पोप फ्रांसीस ताणें सुरू केलें फेस्त सायब माय आवय इगोजमातीची जेन्ना इगोजमात जल्माक आयली म्हणटूच सायब माय आवय इगोजमातीची ही परब आमी आयज संभ्रमता. तर ह्या आवय आमचें इगोजमात सांबाळटा राखता जेजूक राखलो सांबाळलो आपोसलांक सांगात दिलो पवित्र आत्मा येवपासून आपोसलां बरोबर रावली कुर्सा मणी थिंगा उबी आहली म्हणटूच आतांय इगोजमात राखता सायब माय म्हणटूच ती आवय जावन आसा इगोजमातीची परब आमी करता आनी आमची इगोजमात बरे भाशेन राख आनी सांबाळ म्हणून तिच्या हातांत आमी घालुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भरिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून हांवें जायती प्रार्थना केल्यात हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे वर्सो भाग्यो सुदारण गोवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर प्रार्थुया. काकूत सरा देवा आमच्या अशक्तायेन तूंच आमचो आसरो भाग्योन तांकां मातयेचो उगडास काडटना तिचे विनवणेच्या आदारान आमचे खोटेपणांतली आमी नेकडी जावं शिकोर आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजवट चलयता सासनांच्या सासनांत. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें तूं खंय आसाय. ताणें जबाब दिलो तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें
तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलां तर? हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेल्लें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवांशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी ओस्तोरे मोदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चाबयतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पुतून म्हणया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें, जाकोबाच्या सगल्या शारा नोगरां परस सियोनाचे दारवोट्याची तो चड अपुरबाय कोत्ता. तुजे व्हडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों, तशेंच फिलिस्त्या, थीर आनी इथोपिया, त्या शारांक जल्मल्यात म्हूण लोक ओळखतलो. पूण सियोनाक सोगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलीं शारां तिची बाळां. ताणेंच बोवर्त्या देवान सियोन शार थीर करून दवरला. जबाब, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरजांचे पोट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, उमकी उमकी पोरजां ह्या शारांक जल्मलीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हूण तुज्या गोपांत सगल्यांक ठिकाण. जबाब, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. भागिवंत आंकवार मारये, तूं खरेंच सुदैव भागी. तुजो जीव दिन आसतना जेजूच्या खुर्सा मुळी रोगता साक्षेचो मुकूट जिखलोय तुवें सायबिनी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. जिवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साशी ताच्या आवयची भयण, क्लेओफासाची पोतीन मारिया, मागदालेची मारिया ह्यो बी आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तेजे कुशीक आसल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत सिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार ताण सिसांक ताका आपणाची म्हूण घेतली. हे उपरांत सगळें संपाडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक सुपुर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका ताण लागल्या. शिरक्यान भरलेलें धोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यान भरलेलें एका आलोंब्यान
बोडयेक लावन ताचे तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें सोंपाडलें आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. पयले फावटी म्हणजे वडिलांनी म्हाका पादिगार कसो पेरनें धाडलो. हांव सोलना बांदा कोपेलां आहलो, थंय सोदतान पेरनें धाडलो. चडशें इस्कॉल बांदूंक कोणूच फुडें सरोनासलो बांदपाक, वेता तितलें भायर सरताले. तितलेंच कर आनी भायर सर अशें म्हणलें म्हाका बिस्पान. थंयसरलो भायर सरून बायन आयलो 1996 वर्सा. बायन आयलो आनी बायनेची गज पडयली हांवें भायल्यान. पयलें एक मोदें सर्कल आहा थंयसर, हें सगळें मेटलान केल्ल्यो वस्तू. सर्कल आहा मोदें भायल्यान आनी कितें कितें केल्लें आहा सर्कलान. हांवें कोणालें विचारलें, आरे तें कितें? मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट, क्रिस्ताची गुडाट कूड. कोणाचें काम तें? फादर मार्टीन नोरोन्या. मार्टीन नोरोन्या तकलेचो. पूण तो कितें उलयतालो तें लोकांक समजता ते भाशेन उलयतालो. लोकांचे तकलेचेर वयता ते भाशेन न्हय, लोकांचे तकलेर वयता ते भाशेन इतलें सोंपें करून बरयतालो विणात बांद. आनी जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट, जेची गुडाट कूड, म्हण काल जेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो तेन्ना जेजूची कुडाट कूड जल्माक आयली. पावलो म्हणटा गुडाट कूड, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. कित्याक म्हणटा? जेन्ना तो दुमाळो दिवंक वेतालो क्रिस्तांक, ताका वाटेर एका दिसाक सोकला पडलो तो आनी कुड्डो जालो आनी आवाज आयकूंक आयलो, सावलू सावलू तूं म्हाका कित्याक दुमाळो दिताय? तूं कोण सायबा? हांव नाजारेतचो जेजू. म्हणटच नाजारेतच्या जेजूक ताणें केन्नाच दुमाळो दिवंक ना, क्रिस्तांक दुमाळो दिला. तेन्ना तो चिंता, क्रिस्तांक कितें करप? जेजूक करप. क्रिस्तांक वायट करप? जेजू वायट करप. क्रिस्तांक बरें करप? जेजूक बरें करप. आनी एक एक क्रिस्तांव जावन आसा सांदो. जेन्ना आमचे कुडीक सांदे आहात आनी एक एक सांदो एक कुडी पासत वावुरता, ताच्या मदें केस्तां जायनात केन्नाच, पूण एक मनान वावुरतात ही कूड सांबाळपाक. आनी एक कुडीचो मस्तक कोण जावन आसा? भागेन पावलो प्रमाणे कोण जावन आसा मस्तक? तकली कोण जावन आसा? जेजू तकली. आनी आमी फाटल्या दिसांनी मागणी केलां, जेन्ना जेजू सरकार चडलो, जंय मस्तक आहा थंयसर सांदेय वचूंक जाय. जंय मस्तक पावलां सरकार, थंय सांदेय आमी वचूंक जाय. तर काल ही गुडाट कूड जल्माक आयली भिडांत बांदू. आनी जल्माक आयली तेन्ना भिडांत बांदू ही गोजमात जल्माक आयली, बर्थ ऑफ द चर्च. आनी आयज बड्डे, इगोजेचो बड्डे आयज. आनी सायमायक तिची आवय केली. पयलें वाचप आमी आयकलां, जेन्ना देवान आदां एक रचलो, सगळें तुमचे पासत रचलां, सगळें तुमचे पासत रचलां. रचलां पूण एकूच करिनाकात, तें झाड आहा ताका हात लायनाकात, त्या झाडाक हात लायनाकात. आनीक मनीस सैमानूच कितें करिनाका म्हणटा तें ताका कोरीन दिसता भिडांत बांदून. जेन्ना आमी दुयेंत पडटा, जेन्ना आमकां बऱ्याक पडना जायत्यो वस्तू, तेंची रूच येता आमकां. जे आमकां बऱ्याक पडना त्यो वस्तूची रूच येता आमकां. अशें जाता. हेच भाशेन करिनाका म्हणटा तें आमकां करीन दिसता. सोरोप येता, देवचार सरपाच्या रुपान येता आनी विचारता. आनीक
खायात आनी पळयात. एब काडटा, खाता आनी आपणाचे घोवाक दिता. आनी तेन्ना ती विंगडी आहा म्हूण ते एकामेकाक गमता. इतलो काळ तांकां खबर नासल्यार पूण विंगडी आहात म्हणून आनी लॉज दिसता ताका. आनी पानांनी आपणाचें आंग धांकतात आनी पळोवन वेतात. तेन्ना देव आदामाक विचारता, आदाम खंय आहा तूं? ना तुजो पावलांचो आवाज आयकलो तेन्ना हांव वचूंक लागलो. कितें केलें तुवें? ना, तुवें म्हाका बायल दिल्ली, तेन म्हाका नाडली. तेन्ना एवेक विचारलें, कितें केलें तुवें? सोरपान म्हाका नाडली. म्हणटच आपणाचेर पातो घेवंक ना. तेन्ना आमी विचारता, घरांत दोग जाण भुरगीं आहात, आरे चॉकलेटी कोणें हायल्या? तुवें हायल्या मरे? ना ना, भयणीन हायल्या, भयणीन हायल्या. अशें कितें जालें दिसर. हांव चुकलो सायबा, म्हजी काकूट कर, दुसरे भाशेन जावपाचें. ताणें म्हणलेलें, आदाम कितें केलें तुवें? हांव चुकलो सायबा, म्हजी काकूट कर, दुसरे भाशेन जावपाचें. एवेन नाडली. एवे लागीं विचारलें, तुवें कितें केलें? ना, सोरपान नाडली. म्हणटच बोट एक दुसऱ्याक दाखोवंक लागलें. आनी तेन्ना देवान रोखडेंच चिंतलें, हे वस्तोरेन म्हाका फोटो येयली, दुसरे वस्तोरेचें चिंतलें. रोखडेंच दुसरें चिंतलें. आनी वस्तोरी जावन आसा सायम्य. आनी मुस्ता तुजे मोदें आनी वस्तोरे मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. सोरपाक सांगता, तुजे मोदें आनी वस्तोरे मोदें हांव दुस्मानकाय येतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली. आमी तर सायबाची मुर्ती काडली जाल्यार पांयां पोंदां सोरोप दिश्टी पडटा. मस्तक माडयतली. रोखडेंच टायम पिड्यार करूंक ना. हे वस्तोरेन म्हाका फोटो येयली, आतां हांव दुसरे वस्तोरेचें चिंतता. तिका हाडपाक संवसारांत तिचें चिंतता आनी तिचे उद्देश सर्वणार येवपाक. उपरांत भयणान बांदो जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो, आपणाचे कोस सोंसतालो आनी कोस सोंसून निमणें कुर्सार ताका मारलो. आनी कुर्सार मारलो तेन्ना आपणाचो निमणो तेस्तामेंत कसो कोत्ता जेजू. जिवांव जेजूच्यान ल्हान तो, जेजूच्यान ल्हान आनी सायमाचे कुशीकूच आहलो. तेन्ना म्हणलें, वस्तोरे हो तुजो पूत, वस्तोरे हो तुजो पूत. आनी जिवाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी ते घुडयतान म्हणटा पवित्र पुस्तक, जिवावान सायमायक आपणांगेर व्हेली. तिजो कुयदाद करूंक लागलो. आपूण मोत्ता म्हणून जेजून तिका सांडूंक ना, कोणाच्या हातांत केल्ली, तिका जिवाच्या हातांत केली. आनी जेन्ना तुजी आवय म्हजी आवय अशें म्हणलें, तुजो पूत, तेन्ना म्हणलें, ती आमची आवय, सगल्यांची आवय, तितल्यानूय इगोज मातीची आवय. आतां सगलें येता इगोज मातीची आवय पिणान बांद. तर आयज जेन्ना आमी कालच्या दिसाक इगोज मात जल्माक आयली आनी जल्माक आयली तेन्ना विणान बांदू हो जल्म तिच्या सायबिणीच्या हातांत घातलो. तूं जावन आसा इगोज मातीच्या आवय, तिका राख आनी सांबाळ. जायतीं मोडां येतात आमची इगोज मातीचेर, तेन्ना तूं राख आनी सांबाळ अशें म्हणून सायबिणीच्या हातांत इगोज मात घातल्या. Area C25, page number 39, C25.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जावं म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखेर पुलीसुबेच्या रूपांत सगळेच मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमची दानां स्विकार कर, आमची सोडवणच्या गुटांत बदल, अशें आमी आमचे शक्तीन आंकवार मारया. पयसुबेच्या आवयच्या मोगान आमी पेटों आनी तारोणाच्या वावरांत तिचे बरोबर उदीक लागशिल्ल्या एकटोलीं जावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सर टायम तुका दिनवासूंक फावो आनी बाग्योंत आंकवा मान दितना व्हडते वाकाणणेंत जे व्हडपण परगोटूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें उतर आपले निस्कळोंत काळजान स्विकारून आपल्या आंकवार कुसव्यान देव पुताक गोरबे जावंक तिका तें फावो केलें. आनी रोसनाराक जोल दिवन पविसुबेचो रोम आनी तिची आवय जावंक पावली. कुर्सा मुडी रावन देवीक मोगाचो कोरार तिणें घेतलो आनी क्रिस्ताच्या मरणा उदेशी सर्गींच्या जिविताक जल्मल्ल्या सगल्यांक आपलो पूत दुवो खोशीन घेतली. तुवें भासायल्लेची दोरदूत वाट पडून आसतना जे शिसां बरोबर ती मागण्यांत एकटवली आनी परी मागण्यांत आसले पविसुबेचो नमुणो जाली. सर्गीचे मोहिमेक उबारले आसतना आवयच्या मोगान वाटसरे पविसुबेक सांगात दिवन सगळे दबाज्यान सुम्याचो दीस येवपर्यान व्हडा मोगान सर्गीचे वाटे तिचे पावलां ती सांबाळटा. देखून सर देवतां भोगतां सांगाती तामनासरांची स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ म्हणजे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आनी सुदरता आनी तूं परत तुझे देखून सर्वेस्परा सुमेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता.
तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडे रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेसका आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेरे आमचे गोडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका आपल्या मोगान सुपून कर. तशें पुनर्जन्माच्या बरवाशान उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर आनी जे काकुतीन ओतल्ल्या समेस्तांच्या मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता अशें भाग्यवंतां कुवा मरिद्याच्या मागीर सांगाती भाग्यवन जुजे जपोती भाग्यवन दोत्तां भाग्यवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता ही सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगात आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांक. देवान आमकां सायबीण दिली आनी सायबिणी आतां सगळ्यांक आमकां घातले सगळ्यांक आमकां आनी इगोज मातूय तिच्या हातान घातली. राखतान सांबाळटा हें आमी मनान धरून सगळीं आमच्या आपा म्हणया. आमच्या आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमचो आनी आमी आमचे चितलेल्या आमचिता तशें आमची प्रार्थना बगोस आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दयाकोणा जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरेकतले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सरा कातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवडान सांबाळ. तूं जियेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. शिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. गायन घेऊया D28 पेज नंबर 62 D28.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे कुडी म्हजे करून क्रिस्ताच्या रोगान म्हाका दादोस नाणवी म्हाका उदकान पवित्र पवित्र म्हाका तूं बऱ्याची चिंतन तुज्या गायेन तूं म्हाका वेगळो करून दिवं नाका वायट सुसरण तूं म्हाका बरें मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे शिश्य तूं म्हाका पळय भोगतान सांगता तुका जगांचे प्रार्थूया
सर्वेस्परा सासणीक चळवळीच्या जेवणांत वांटो घेवन जे पुताच्या आवयचो गळास काडटले आमी ते कुरपेचे बडतेन आनंद बरी जावं आनी देवीक जिवितांत वाडत वचूंक मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मीस संपलें. गान घेऊया T23 पेज नंबर 214. T23. तुझे